शेनवारा रातीक मुरगांव मामलेदार कार्यालयांतलो प्रिंटर चोरीक गेलो। ह्या संदर्भात पुलिशेंत कागाळ नोंदय केल्या। मात अशा रितीन सरकारी कार्यालयांतले सामान चोरयेक वचप ही हुस्क्याची गजाल आसा। RDX गोवा खातीर मुरगांवच्यान प्रसाद नायक। काल आयतार दीस हांव सकाळीं फुडें आयलो पळय न्हू, रुटीन वर्क तें आमचें कोविडाचें तें करपाक लागून हांव ऑफिसान आयलो। सकाळीं जर येवन पळयत जाल्यार कंप्युटर म्हाजो कंप्युटरा कडेन सायडीक प्रिंटर आसता, एबसेंट प्रिंटर, तो सकाळीं कोणी तरी गायब केलो थंयसून। कांयच कळना कसो कोण येयलो तो। सगळ्याक आमी हे सायडीन दुसऱ्या ऑफिसान आमी विचारलें, ते म्हणटा आमी व्हरूना, तुजो काडून आमी व्हरूना म्हणपा लागले। आतां मागीर आमी इन्क्वायरी केली सगळ्याक, 2 दीस आमी दिले कोणाक सगळ्यांक, बाबा खंय कोणी हेला बिला तो परतून हाडचो म्हणून। कोणी अजून पर्यंत हाडूना। ताका लागून आयज सांजचे आमी FIR फायल करतले। आनी सेम आमी इंटिमेट हेका केला, डेप्युटी कलेक्टरानूय केला, डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसानूय आमी केला की आमकां CCTV आमकां प्रोवायड करचे म्हणून। कित्याक ह्यान फुडें आमचे जे सेक्युरिटी आसा, ते फायली आसा, मेन इम्पॉर्टंट फायली आसा ऑफिसांतल्यो, मागीर सिस्टमान कितें कितें आसता ते बीन जर कोणी हेलें जाल्यार फाल्यां सकाळीं आमकां खूब त्रास जातले। सद्या कोविडाचे दीस आसलेल्या कारणान आमकां खूब त्रास जाता ऑफिसान। सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करून आमी सगळें सांबाळटा, ऑफिस सगळें सांबाळटा। हितून मामलेदाराकूय आमी इंटिमेट केलेलें आसा, ताकाय आमी रिक्वेस्ट केलेलें आसा की ह्यान फुडें तेणें आमचेर हांगा सगळें सेक्युरिटी प्रोवायड करची आनी बरे भशेन आमचें ऑफिस बरें चलपा जाय फुडें। एक्चुअली एक तलाटीचो प्रिंटर चोरी जाल्लो आसा। इवन हांवें आमच्या पुलीस स्टेशनार इन्फॉर्म केलेलें आसा, आमी चीफ ऑफिसराक लेटर सांगलेलें आसा। ऑलरेडी थंय एक वॉचमॅन आसता आनी आमच्या गॅरेजीन 2 वॉचमॅन नायट वॉचमॅन ड्युटी करता। तरी सुद्दां सांगूंक दिसता की चारूय सायडीच्यान एंट्री आसल्या कारणान म्हाका दिसता तेंच्या डिपार्टमेंटान मामलेदारान आपणी खंय तरी वेवस्था करूंक जाय। सेक्युरिटी आपले डॉक्युमेंट्स आपली सेक्युरिटी करपाक जाय। तशेंच हांव दुसऱ्याय डिपार्टमेंटाक मागता, खुबशे हांगासर डिपार्टमेंटा तेणी आपले बिलॉंगिंग्स आपले कॅर घेवंक जाय म्हणून।